लोकसभा आणि राज्यसभा अधिवेशनात मिळून सुमार 25 सरकारी विधेयकां मांडली. दोन्ही सभागृहांनी एक मतान 23 विधेयकां मंजूर झाली. 11 ऑगस्ट 2023 मेरेन 7 विधेयकां भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित केल्या. भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडेन पत्रकार परिशदेंतल्यान त्याविशीं माहिती दिली. सरकारी सरळेक सेशना भितर 25 गव्हर्मेंट बिलां ही लोकसभा आनी राज्यसभे भितर इंट्रोड्यूस जालीं. 22 न्यू लेजिस्लेशन्स जे आसा ते दोनूय हावजा भितर इंट्रोड्यूस जाले आनी 23 बिलां ही दोनूय हावजा भितर पास जालीं. गव्हर्मेंटा जी बिलां मेजर जी बिलां पास जालीं ताच्या भितर गव्हर्मेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, द मेडिएशन बिल 2023, अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, कोस्टल एक्वाकल्चर ऑथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 and the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023. अशी वेगवेगळी मेजर बिलां, बाकीची बिलां आसात, पण ही मेजर बिलां ही दोनूय हावजा भितर डिस्कशन जालें आनी ती पासूय जालीं. ह्या सेशना भितर ऑपोजिशनान एक एजेंडा दवरिल्लो की डिस्टर्ब करप पार्लिमेंट दोनूय हावजां आनी चलोवपाक दिवप ना अशा तरेचो एजेंडा तांच्यांनी ठरयल्लो आनी त्यामुळे परत परत हांव डिस्टर्ब करताले आनी एडजॉर्न करपाक लागून सभापती फाटल्यान लागताले. बरेचदा वॉकिंग फुडें येवन वेला भितर वचपाचो प्रयत्न करताले, केन्ना केन्ना वॉकआउट करताले आनी त्यामुळे संपूर्ण सेशना भितर कमीच कमी वेळ टोटल बिजनस जो आसा तातूंत ते इनवॉल्व जाताले. डिबेटा भितर बरीचशी इम्पॉर्टंट लेजिस्लेचरां आसलीं, पण दिल्लीचें जर एक हें जर सोडलें आसत, बील सोडलें आसत जाल्यार खंयच्याच बिला भितर ते पार्टिसिपेटूय जावना. 25 लाख कोटी हे डायरेक्टली बँक अकाउंटाच्या माध्यमांतल्यान गरीबातले गरीब जे लोक आसात त्यांच्या अकाउंटाक पयशे धाडिल्ले आसात आनी हे धाडटना कोणाक एक पयशाचें कमिशनूय दिवचें पडूना हें तांच्यांनी त्या हाच्या भितर नमूद केलें. तांच्यांनी याद करून दिली महात्मा गांधीचो स्लोगन क्विट इंडिया. आनी हें करता आसतना तांच्यांनी मोदीचे जे गव्हर्मेंटा भितर कशा पद्दतीन नेपोटिजम आसत, एपिजमेंट आनी करप्शन हें बंद करून पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स हें तांच्यांनी केलें. आनी तांणी एक स्लोगन 2-3 स्लोगन म्हणले, नेपोटिजम क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, एपिजमेंट क्विट इंडिया. हें तांच्यांनी आपल्या जें उत्तर दिताले नो कॉन्फिडन्स मोशनाक तेचेर ते उलयले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे 10 तारखेर म्हणजे 11 तारीख लास्ट डे आशिल्लो आजचो पार्लिमेंटाचो आनी 10 तारखेर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या उत्तर दिता त्या स्पिची भितर ते 2 तासां पेक्षा जास्त वेळ पयल्या वेळाचेर इतलो वेळ ते पार्लिमेंटान उलयले आनी तांच्यांनी वेगवेगळे मुद्दे उलयता आसतना सांगले की कशा पद्दतीचो ग्रोथ हो स्टार्टअपा भितर इकोसिस्टमान जाल्लो आसा हें तांच्यांनी थंय नमूद केलें. मणिपूरचो जो विशय आसा ह्या विशयाचेर सबंद देश मणिपूरच्या लोकां बरोबर आसा. थंयच्यो महिला भगिनी आसतले, भुरगीं आसतलीं, यूथ आसतले, हांच्या फाटल्यान सरकार ठामपणे उबें रावतलें. ह्या पार्लिमेंटाची दोनूय हावजां जीं आसात तीं मणिपूरच्या लोकां बरोबर आसा आनी तांच्यांनी अपील सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी सांगलें की परत एकदां मणिपूर त्या साचेर वयर सरतलें आनी थंय पीस संपादन जातलो आनी परत एकदां कॉन्फिडंटली तो विकास जो आसा हो विकास फुडें वतलो हें तांच्यांनी आपल्या शेवटच्या भाशणा भितर थंय सांगलें. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.